सौम्यातै उल्हासूया ताचेतै संतोष पाव्या उल्हासाची गीतां गाव्या सर्वै आमी सौम्यातै उल्हासूया ताचेतै संतोष पाव्या उल्हासाची गीतां गाव्या तरवारामी पैल करताना कष्टवारामध्ये उपयेताना सौम्या कुलो मार्या आधार तासो माग्या दैविक संगत तासो बग्या गव्या मधुर गीता गव्या मधुर गीता हसिया सौम्याक आमच्या राया कोरत्या काकुतीच्या सर्वै आमी सौम्यातै उल्हासूया ताचेतै संतोष पाव्या उल्हासाची गीतां गाव्या जेजू क्रिस्त दे मोगाचे भाव भयणीनो आज सादो काळाचो 5वो आयतार आमी संभ्रमताव. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान ज्या कोणाक कोविडा निमती इतर कारणां निमती भलायकेच्या कारणां निमती इगर्जेक वचूंक जायना तांच्या खातीर हांव भेटोवन दिता. देव तांकां भलायकी फावो करून दी, देव तांकां सुटका दिवं दी म्हणून हांव ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमची ते सवां समर्पण मागतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. अस्कत मनशांक बळवून करूंक देव मनीस जालो. पातकी मनशांक पश्चाताप दिवन तांचे जिवीत परिवर्तन करूंक क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. सल्वासावाचो अनुभव जोडूंक आमकां देवान क्रिस्ताक पाठयलो. जेजू आमचो मध्यस्थ, जेजू आमचो सोडवंदार. मोगाचे भाव भयणीनो, आमची अस्कतकायी आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी कळत्या काळजान देवा समोर उबी रावया आनी आमची पातकां वळखून हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससल्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकुतकर, सौम्या काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सौम्या काकुतकर, सौम्या काकुतकर.
महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती त्याच्या इष्टात संसारे सर्वेश्वरा देवा सगींच्या राया सपद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकमता समिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता समिया देवा देवाचे शणये तू संसाराचे पाप काढताय आमची ताकद कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. बापा तुजेर आसा सगळो आमचो विश्वास तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुझ्या गोपांत आमकां बाळगून दवर ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेचे कोणान जियेता आनी राजवट चलयता आसनाच्या आसना. आमेन. जोबाच्या पुस्तकांतले वाचप. जोब अशें उलोवंक लागलो ह्या संवसारांत मनशाचें जिवीत एक बारादीक वजें न्हय ताचे दीस मजुराच्या वावराड्याच्या दिसा परी न्हय जशें गुलाम सवळेक आशेता आनी वावराडी मजुराचें निरीक्षण करता तशें निर्मळ म्हयने म्हाका फवत जाले. खंती दुखीच्यो राती म्हजो वांटो जाल्यो हांतुळणार आड पडतना हांव म्हणटा हांव केन्ना उरतलो पूण रात लांबात वेता दीस उदेसर हांव तळमळटा. विणप्याचे सुतागडये प्रास म्हजे दीस वेगी धांवतात बरवेशा विने ते संपून वेतात. म्हजें जिवीत फकत एक स्वास म्हूण उडास तर म्हजे दोळे परतून केन्नाच सूख देखचे नात. देवाचे उतार हे देवाचे ओडकार. सल्ली काळजां नव्यान बरी करतल्या देवाक नावाडा. पावसाळी काळजां नव्यान बरी करतल्या देवाक नावाडा. सर्वेश्वराक वाखाणा सर्वेश्वराचे स्तुती करचें कितले बरे आमच्या देवाची कीर्त गावचे कितले योग्य आनी दादोसकायेचे. जेरुसलेमाचे शहर सर्वेस्पर नव्यान बांदता
इस्रायलाच्या शिंपडल्या तोच परतून एकटाय करता फापसली काळजा नव्यान बरी करतल्या देवाक नावाडा फापसली काळजा नव्यान बरी करतल्या देवाक नावाडा फापसली काळजा तो नव्यान बरी करता ताचे गाय बांधून ती अखंड करता नेकेत्रांचो संखो ताणें सुटरयला हर एकल्याक तो नावान आपयता फापसली काळजा नव्यान बरी करतल्या देवाक नावाडा फापसली काळजा नव्यान बरी करतल्या देवाक नावाडा. सांत पावलून कोरिंथघरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्ता परगट करतां वय, पूण हे विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्तेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुर्तो उपयोग करिनासता ती पुंक्यांकच हांव परगट करतां. हें बागस म्हजे मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोवन घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावलां. अस्कतांक जोवन घेवचे खातीर अस्कतां मदें हांव अस्कत जालो. कशेंपणी करून थोड्यांक बचाव करी जै म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय जै तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्तें पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तांतूं वांटो मेळ्ळा जाय म्हूण म्हजो एक भरवसो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय जय. कीर्तन गाया सोम्याक आमच्या, स्तुती करा नावाक ताच्या. होगर्सिया रायाक आमच्या सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू. तुमच्या सवे आसू. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू सिनागोगांतलो भायर सरून वेता आसा सिमोनच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जॅकोब आनी जुआंव तांचे सांगाता आसले. सिमोनची सासूमाय तापान न्हिदल्ली. जेजू थंय पावतस ताणें ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस सुमेस्त पिडेस्तांक आनी दिवसार लागल्ल्यांक लोकान जेजू सरशी हाडली. सगळें शहरच त्या घराच्या दारवाट्या लागीं जोमो जाल्लें.
तरावळ पिडा आनी कश्ट तेल्यांका जेजून गूण केली. सबार देवसार दवंडयले, पूण तो कोण म्हणून ते देवसार जाण आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जण नातले एकसुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणें सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काण ते म्हणले, सकडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक, थंय हांवें सुवार्थ परगट करी जंय हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो अख्खे गलिलेयांत भोंवून तांच्या सिनोगोगांनी सुवार्थ परगट करीत आनी देवसार दवंडयत आसलो. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भावा भयणीनो, आयची तिनी वाचपां आमी नियाळची जाल्यार आमच्या जिविताक एक बरें लिसांव ही वाचपां दितात. पयलें वाचप जोबाच्या पुस्तकांतलें. जोबाचें तळमळें कितें, कळवळें कितें, वळवळें कितें तें जोब ह्या ताच्या बुकांत आमकां उलोवन सांगता. तो थोडी सवालां घालता आनी त्या सवालांक जवाबी सोदता. आज आमी थोडी सवालां घालूंक पुरो हांव अंतुळणार आसा, आर मारन आसा, कॅन्सर पिडेंत आसा, कोवीड जावन बेड्डार आसा, क्वॉरंटायनांत आसा. ह्या जल्मातावनूच ह्या अवघडां घडोवन म्हज्या जिवितान अशें जालां. सवालां येवची सहज, पूण त्या सवालाक एक जवाब आयची सुवार्थ आमकां दिता, ती जावन आसा जेजू. आनी जोब कितें सांगूंक आत्रेकता, ह्या संवसारान मनशाचें जिवीत एक भारादीक वजें न्ही. पळय, सबार जाणांक भोगता एक जिवीत एक वजें. कोणाक भोगता, कोणाक समाधान ना, कोणाक शांती ना, कोणाक भलायकी ना, कोणाच्या जिवितांत संतोष ना, तांकां भोगता. सबार पोटी आमकां हरी एकल्यांक म्हाकाय तुमकां हें भोगप आयलांच आमच्या जिवितांत. कित्याक जिवीत एक भारादीक वजें न्ही. ताजे दीस मजुरेच्या वावराड्याच्या दिसा परी न्ही. पळय, मजुरेचे तो वावराडी तो काम करता ताच्या बरी हाजें जिवीत न्ही. जशें गुलाम सवळेका शेता आनी वावराडी मजुरेचें निरीक्षण करता, तशें निरपळ म्हयने म्हाका फावो जाले. म्हाका भाव भयणीनो, आमकां सडावत सुफळ जावचे दीस जाय. पूण जोब सांगता निरपळ म्हयने म्हाका फावो जाले. म्हणल्यार अर्थ कितें? ताच्या जिवितांत समाधान उगडावन घेतलें, पिडा शिडा आयली. खंयची दुखीच्यो राती म्हज्यो वांटो जाल्यो, खंयची दुखीच्यो राती म्हज्यो, किर्तन सो आमकां सांगता. ह्या म्हज्या न्हिदेंती ह्या पिडेंती हांव रडोन आसलो, कित्याक म्हाका राखतलो देव कोण आसा गे म्हणून. आनी आज जोबी सांगता, हंतुळणार आड पडतना हांव म्हणटा हांव केदाळा उरतलो. सबार जाणांक राती न्हीद पडना, रातीचे वेळ कसो पाशार जाता, सकाळ केदाळा येतली, फाल्यां पांते केदाळा जातलें, असली बोगणां आमच्या मतींत, आमच्या कुडींत, आमच्या जिवितांत येतात. पूण रात लांबत वेता, दीस उदेसर हांव तळमळटा. पळय, राती दीस एकतलेक येता, पूण आमकां कितें जाता, आमच्या भितर समाधानांतल्या वेळार पिडा शिडा आसतना दीस लांब दिसतात, रात लांब दिसता. विणब्याचे सुतागाडये प्रास म्हजे दीस बेगीन धांवतात, बुरवोशे विणें ते सोंपोवन वेतात. म्हजें जिवीत फकत एक स्वास म्हूण उगडा आसल्यार म्हजे दोळे परतून केन्नाच सूख देखचे नांता. तशें काळजाचे आटे विटे हांवें सांगलें, कळवळे तो मुखार दवरता. तुमी बायबलान पळयलें जाल्यार जू हांव सौदा एक सांगता, तुमी काळजान कळवळचे न्ही, तुमी भियोवचे न्ही, कित्याक देव तुमच्या सांगाता आसा. जोबान ताच्या मोतींत भोगलेलीं बोगणां ताच्या बुकान बरोवन दवरल्यांत. कश्टांत आसल्यांक, दुखांत आसल्यांक, हनवरांत आसल्यांक जोब असो बूक एक सांत्वान म्हण येता, समाधान दिता म्हण येता. आनी अशें अंतर्गीत आमी गायलें, पापसलीं काळजां तो बरीं करता, तशी गाय तो गूण करता. किर्तन 147:7 He heals the broken hearted and he binds up their wounds.
कित्याक आमचो देव बळिश्ट, आमचो देव आशिर्वादीत करचो देव, आमकां जैत दिवचो देव. त्या खातीर आमी भियेजय कांगाल जायजय म्हूण ना. दुसऱ्या वाचपांत आज आमकां सांत पाऊल कितें सांगता गे म्हळ्यार सुवार्ता परगट करिनातल्यार हांव करोसू निर्भागी. आमकां हर एकल्यांक सुवार्ता परगट करचें भाग दिलां, सुवार्ते सांगात जियोवचें भाग दिलां, सुवार्तेक साक्ष जावचें भाग दिलां. आमी कोणी निराश जावचें, कांगाल जावचें, वळवळचें, कळवळचें न्हय. बगार ती सुवार्ता समजोवन त्या सुवार्तेक साक्ष जावन जियोंक आसा. त्या खातीर तो सांगता हांव सुवार्ता परगट करता. वय पूण ह्या विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडे ना. कित्याक हो म्हजो कायदो देवान म्हाका दिला. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव करोसू निर्भागी. पळया पाऊल सांगता ताच्या भितर सुवार्ता परगट करिनासतना रावोंक ताका जायना. कित्याक ते सुवार्तेचे आशिर्वाद, सुवार्तेचे बेसांव, सुवार्तेची सकत ताजो अनुभव ताका जाला. एक फावटी अनुभव जालो जाल्यार आमी ताज्या उपरांत फाटीं घुंवोवन पळयना. आनी तो सांगता ही सुवार्ता हांव कशी परगट करता, ह्या सुवार्तेक म्हाका कितें मजुरी मेळटा. म्हणजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजें अधीन केल्लें कारभारपण हांव जरी करता तितलेंच. कोणें अधीन केल्लें? देवान अधीन केल्लें, क्रिस्तान अधीन केल्लें. आज आमकां हर एकल्यांक एक मिसांव, कुटुंबाचें मिसांव, पिरगज कुटुंबाचें मिसांव, समुदायाचें मिसांव देवान आमकां दिलां. हे मिसांव आमी करी जाय आनी हे मिसांव देवान दिल्लें आमकां एक आशिर्वाद म्हूण आमी लेखी जाय. सुवार्तेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता. ती पुंक्याक हांव परगट करता हें भागच म्हजी मजुरी. सुवार्ते खातीर हांव कितेंच आशें ना. ही सुवार्ता हांव म्हज्या सगळ्या काळजान, मनान, आत्म्यान देवाचो मोग करून हांव परगट करता, तीच म्हजी मजुरी. आनी हांव कोणाचोय गुलाम न्हय जाल्यारय जाता तितल्या मनशाक जोड घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां. अस्कत्यांक जोड घेवचे खातीर अस्कते मदें हांव अस्कत जालो. थोड्यांक बाचाव करी जाय त्या खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय जाय तशें जालो. हें सगळें सुवार्ते पासत हांव करता. कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळो जाय म्हूण म्हजो एक बरवसो. म्हाका भाव भयणीनो, पयल्या वाचपांत आमी पळयता बरवसो सांडले बरी आमकां दिसूंक पुरो, पूण देव आमचो बरवसो. सांत पाऊल सांगता क्रिस्त आमचो बरवसो. आनी तिसऱ्या वाचपांत आमी पळयता जेजूस आमचो बरवसो. कशें जेजूस आमचो बरवसो? आयच्या ह्या वाचपांत जेजू सिमोनच्या आंद्रेच्या घरा येता आनी थंय जाकोब आनी जुआंव ताजे सांगाता आसतात. अशें घरा येतना ताका खबर मेळटा पेद्रूची सासूमायन तापान न्हिदल्या. आनी जेजूचें मौत तक्षण ताका दिल्लें मिसांव बापान कितें करचें? बरें करचें. आज तें मिसांव जेजू थंय तिजो हात धरता आनी तिका उठयता. त्या सगळी तिजो ताप सुटता. मग भाव भयणीनो, जेजू आमकां गूण करूंक आयला. पापसली काळजां बरी करता, गायतांचे बांदता. देवाचे मिसांवच गूण करचे मिसांव. देव आमकां पातकांत हांव सुटका दिता म्हळ्यार गूण करता, आमच्या पिडेत हांव गूण करता, हस्कतकायेत हांव गूण करता. पूण आमी ताच्या सांगाता जियोंक आसा. आनी तांणी कितें केलें? सांज जातस देवसार लागल्ल्यांक पिडेस्तांक ताच्या घराच्या दारवाटे लागीं आडणां येयलीं. लोक जमो जाल्लो. जेजून तरावळ पिड्यांनी कश्टतेल्यांक गूण केली. देवसार दवडयले. देवसार जेजू कोण म्हूण जाणा आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडूंक ना. जेजू आमकां गूण करता. जेजूची सकत आज आमी ह्या लितुर्जींत, ह्या आराधनांत, ह्या एवकारिस्तांत आमी अनुभव जोडूंक आसा. आनी दुसरे दिसा उजवाडच्या आदींच जेजू जळनातले एक सुरे सुवातेर वचून मागणें करतलो. ह्या सगळ्या सुवार्तेक बोळू मागणें, वैयक्तीक मागणें, कुटुंबा मागणें, आमचे जावंक पुरो रितीर आराधन, एवकारिस्ती बलिदान, ही मागणी आमकां गरजेची. त्या खातीर मगच भाव भयणीनो, निराश जायनासतना आमी एक सुरी आसूं पुरो, पूण एक सुरी सुवात मागण्याक बारी गरजेची. आनी शिष्य म्हणूंक लागले सकाळी तुका सोदतात. पूण जेजून कितें म्हळें? ताका पॉप्युलॅरिटी नाका आसली. आज आमी पॉप्युलर जावंक पळयता. पूण जेजू म्हणूंक लागलो आमच्या मिसांवाचेर आमचें केंद्र आसा जाय. द मिशन शूड बी आवर सेंटर.
त्या खातीर आमी आनी थोड्या हळ्यांक या गांवांक या सुवार्ता परगट करया. सुवार्तेन आमी कितेंच आशेवचें न्ही, बगार क्रिस्ताक विधेय जावन जियोवचें. क्रिस्ताक विधेय जावन जियेतना आमी जैते होवन जातले हांव. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, अशे दिसा ही वाचुली तिनी वाचपां आमकां प्रेरणा दिवन दिता. आमच्या क्रिस्ती भावार्थांत आमी बडवोन जावन जियोंको, कितेंच कांगाल जायनासतना धैर्यान जियोंको, फूड करून जियोंक हे सक्काड आमकां बोळ मेळोवन दी. आनी तारावळ पिड्यांनी कश्टतल्यांक झुजून गूण केल्ले बरी. आज ही सुवार्थ आयकल्ल्या तारावळ पिड्यांनी कोण कश्टातात तुमकां तोच जेजू आज गूण करता, सुटका दिता आनी तुमकां जैत दिता. तेच जेजू लागीं आमी मागुया. सर्वेस्पर बापा, अगणीत ककुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता. जोबा बरी आज आमच्या भितर आटे विटे कळवळे आयल्यात. आज ते पयस करूंक तूं सकताय. पावला बरी आमचे भितर तान आसा सुवार्थेची मागण्याची, ती तुज्या महिमेक उपयोग करूंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. आज कशें तुवें पेद्रूच्या सासूमायेक आदारून गूण केलें, तारावळ नाना तरेच्या पिडेस्तान तुवें गूण केलें. आज कितलोसो लोक सुमया ह्या यूट्यूब चॅनला मुखार माध्यम मुखार आपणाक खंय गूण मेळटा की म्हण पळोवन आसात, पूण जेजू तुज्या नांवा शिवाय आमकां दुसरी गूण ना. आज ह्या परजेक तूं आपडू अभिषेक कर. तांचे भितर अशी पिडा शिडा, तांचे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड, तांचे बॉडी मायंड अँड सोल अभिषेक कर. तुज्या अमूल्य रक्तान धू नितळ कर. ही सुवार्थ तांकां पेकोवन हाडून दी, सुटका हाडून दी, बेसांव हाडून दी. टच देम लॉर्ड, ताका स्पर्श कर सोम्या. हर एकले वयर अशें अंकर बंदपस बोंदडो पिडा शिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून वचून दित आनी सुवार्थ तुमचे दी आशिर्वाद जावन दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करुया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्वस्नुचो रचणार, आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता. देवाचो एकलो पूत तो, सर काळादी बापातावन जल्माला. देवातावन देव, उजवाडतावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजलो करो देव. तो देवातावन जल्माला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पसत आनी आमचे सोडणे पसत सर्गार तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सा मारलो. ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांची मनसुबे करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडीक एक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फोवो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतमानता. पथकांच्या बक्षऱ्या खातीर एक पयस स्नान आसा म्हण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या आपणाच्या जिवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. बावार्थ्यांची प्रार्थना. मोगाच्यानो देव आमचो मोगाळ बाप, तो आमची जतन घेता. आमी बावार्थान केल्ले मागणें केदींच निर्फळ जायना. ह्याच बरोवशान आमची मागणी आमी बापा थंय उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमच्या बापा साहेब, गवळी बाप आनी पवित्र सभेच्या सर मोणयारांचेर तुजे दयेची दिश्ट घाल. तुजें राज परगटच्या मिसावांत तांकां सदांनीत उर्बेस्त दवर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सत नीत आनी बांदावपणाच्या मौल्यांनी आडाळते सोलोवन लोकांच्या बरेपणाक पासत वावरिशें तांकां बरें मौन दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पिडा, अनवारां, नश्ट आनी बेकारपण असल्या समस्येच्या सुळयेंत शिरकून कश्टार आसच्या भाऊ भयणींक तूं पाव. आमकां तसल्यांच्या गरजांक पावची हातेरां कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. जिवितांत शेवट सांडून बेजारायेन आनी निराशेन जियोवच्या
आमच्या मदल्या भाऊ भयणीक उर्बेन अर्थ बरी जिणी जिवोवची वाट उक्ती करून दी म्हूण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताच्या व्यक्तित्वान आनी मौल्यांनी प्रेरीत जावन पृथ्वीचे मीठ जावन जिवोवंक आमच्या तरणाट्यांक फावो कर म्हण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडेतावन संकश्टनाशा अर्थीक अडचणेंत आसच्या आनी विशेष बापान ह्या संवसारांत आजच्या मातांतल्यापणांतावन भयोत्पादनांतावन ह्या सगळ्या संवसाराक तूं राख म्हूण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमची कसकी त्या सवां समर्पण मागया. सर्गीच्या बापा व्हड्या फातीणेन आमी तुजे थंय उबारलेली आमची मागणी आनी सर आमचो गरजो तूं मानून घे. तुवें आमकां दिल्ले मिसांव आमी जिवोवंक आमकां तूं उर्बेवन कर. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. काणी घडून सुमया आमी वेदी सशेन जमल्या आमकां समी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. कणी काडून सुमया आमी वेदी सशीन जमल्या आमकां समी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. गुवांडो दाता सोरो गुर्तामच्या कोश्वावरासो स्वीकार कर सोनिया बेसांगाल दुनिया पवित्र वावरांसो. काणी काडून सुमया आमी वेदी सशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा आमच्यार आसनारा वो उंडो आनी ताका वायन बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमच्या सक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिला आनी तें जेवण आमच्या आत्म्यांतय ससनाच्या जिविताचें पोशण जावन दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे गणित पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशाची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करी. मनशान उगडयलेली इश्टागात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं कोद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तांतू अदीक परजळटा महिमा तुजी.
देखून त्याच जेजू देशी देवदूताचो सगळो दाळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकणता वयर सरकार तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन अनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेश पार्थ सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान सगीत तुका जय सगीत तुका जय सगीत तुका जय सगीत तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सगीत तुका जय सगीत तुका जय सगीत तुका जय सगीत तुका जय. बापा कोरोसो तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमी घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकाच्या बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमीस मनशा बसत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarto so good por gotoya. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरी देवाचे माये संगती भगीवन धर्मदूता आनी सर्व कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सुगीच्या तुझे नाव पविसाव तुझे रास आमकां येव तुझी खुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगन आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमकां निवार आमकां निवार. सर्वेस परसूर वायटांतली आमकां निवार दये करून हे जिवितांत सोसकाय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सरांकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिये जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या आसना. आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचे बाग म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. सम्या बरवसो तुम सम्या भद्रास्रो रक्षक तू दे दिवसो चिन्ये जुसान जय दिवसो तुम सम्या बरवसो तुम सम्या भद्रास्रो रक्षक तो दय दिवसो चिन्ये जुसान जय दिवसो बेना कसलेस
अंकारा साल्यारी वारे वादळ बंकी उठल्यारी फांकोय विस्वार दयेन म्हजेर तुजेर सोम्या बरवस तू सोम्या बरवस तू सोम्या भद्रसो रक्षक तो दर्दींचो जिनेर जुलसान जैदींचो. जेजूक आमी आमच्या काळजां स्विकार केला. दुनियांत आमच्या काळज जशें दवरून तुन सोम्या बरवसो तुन सोम्या भद्रसो जिणे झुजान जय दिवचो म्हूण आमी गायलें. युकरिस्तीक जेजू आमकां धैर्य दिता, बोल्ड दिता, घटाई दिता, आमकां गूण करता. तर आयच्या दिसा युकरिस्त आमी सर्वांनी सांगाता मेळोन भेटयलें. तोच जेजू आमकां ताज्या सक्तेन व्हरता. पेद्रूच्या सासूमाईक गूण केल्लो तो, आडलेल्या तरावळ रितीच्या पिडीने आसलेल्यांक गूण केल्लो तो, आमकांय तो गूण करता. युकरिस्त द्वारे आमकां गूण करच्याक ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका आसुमिया जेजू, अर्गां तुका आसुमिया जेजू, होगळाप तुका आसुमिया जेजू, होगळाप तुका आसुमिया महिमा जेजू, तुका आसुमिया जेजू, महिमा तुका आसुमिया आराधन जेजू, तुका आसुमिया जेजू, आराधन तुका आसुमिया वंदन जेजू, तुका आसुमिया जेजू, वंदन तुका आसुमिया जय जेजू, तुका आसुमिया जेजू, जय जय तुका आसुमिया वाकणी तुका जेजू, आसुमिया जेजू, वाकणी तुका आसुमिया मान तुका जेजू, आसुमिया जेजू, मान तुका आसुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 युकरिस्ताच्या आशीर्वाद हर एकल्याचे देवान येऊन दी. हालेलुया, हालेलुया, Bless them, Lord. Heal them, Lord. जेजूच्या नावान तुका जैत लाभूं दी. हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यान आनी एक एकालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सफळ कर. असो जाव आमचो संतोष हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभी आसो. तुमच्या सवे आसो. सैर पदवेदार देव कणवळेन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालू आनी सोडवण दिवपी जाणवेची वळख तुमकां फावो करूं. आमेन. बाबार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसू आनी बऱ्या कारणांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां करपा दिव. आमेन. समाधानाच्या वाटेर तुमचे पावलां सांबाळून तो सुमोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं. आमेन. पदवीदार देव असो, बाप असो आनी पुत असो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शिगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सोलय कृपे देण्यान तुज्या आत्ममोजनेटय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीजे मोगान तुज्या पेटय. कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आधार पैन म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राख. कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आधार पैन म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राख. शिगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सोलय कृपे देण्यान तुज्या आत्ममोजनेटय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीजे मोगान तुज्या पेटय.
कळपुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद देव आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मानांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नवी आमेन.